ची स्लुईस गेट आणि कम बंधारा म्हणजे स्लुईस गेट नॉन फंक्शनिंग जाल्यार बंधारो आणि हे करता आसतना पेडस्ट्र बरें पलतडी फुडें वचपा खातीर सगळ्या बांदाचो आमी रस्त्यांत कन्वर्शन केलें. रस्त्यांत कन्वर्शन करता आसतना रस्त्या बाजूक बरी फुटपाथ बलुस्टर्स घाल्यात, दोन कडेन बसपाच्यो जागा केल्यात, म्हणजे सानेवेळचो एक टुरिस्ट स्पॉटूय जातलो अशी काळजी घेतली. आणि हेचेर सादारणपणे 5.5 कोटी खर्च केला किंवा करप आसा. आज मानस सादारण पूर्ण जाल्या आणि ब्रिज पूर्ण जाल्या, बलुस्टर्साचें आणि रस्त्याचें काम चालू आसा. हो भाग आणि पलतडचो वायडोंगर म्हणून जो भाग आसा जो पर्यटन दृश्ट्या फुडें येवचो अशें आमकां दिसा, पूण ताका कनेक्टिविटीच नासली. त्यामुळे पर्यटन दृश्ट्या तो भाग बरो फुडें येतलो. ते खाजनगुंडो मानशीची प्रसिद्धी ही एक वर्षांतसून खास करून खूब जोरगत जळार ये. एक तर डिसेंबरान ना जाल्यार एप्रील मे म्हयन्यान ती मानस फुटली आणि शेताचें नुकसान जालें अशी बातमी ही वार्षिक बातमी आसल्यो. आणि भरपूर कश्ट करून मागीर शेतकरी ती बंद करीत आणि दर वर्सा डोकेदुखी जाय. आमदाराची सादारण हो काळ जसो येवंक लागलो की आमदाराक सुद्दां रातची सपनां पडत, आरे देवा आज जायत का फाल्यां जायत. पूण हेचेर कायम स्वरुपी तोडगो